पावपाक कितें केलें आमी थंयसर कोलवाळे कोणाक डिस्टर्ब नाका, कोणाक त्रास नाका, इवन गाडयो ज्यो चलता पळय तांकां त्रास नाका म्हणून आमी एक कॉर्नराक आमची बरी मिटींग घेतली. सगळे टॅक्सीकार ऑल गोवाचे टॅक्सीकार आहले थंयसर. आनी आमचो डिमांड कितें हांगा की आमी गेले फावट तांकां सगळ्यांक लेटरां दिल्ली. 26 डिसेंबराक आमी पळय लेटरां इनवर्ट केल्ली आहली. कित्याक थंयसर जे पार्किंग आहा पळय 2 मिनटां 3 मिनटां ते आमकां नाका म्हणून आमकां 10 मिनटां जाय. मग थंय आमी कितें केलें, साहेब आहले थंय PI आहलो, USP आहले थंयसर. तेंच्यांनी आमकां मामलेदार आहलो थंय. आमी मामलेदाराक रिक्वेस्ट केलो की बाबा अशो इश्यूज आसा, आमकां ते इश्यू नाका. कित्याक 2 मिनटांनी खंयची बायल जी प्रेग्नंट बायल आसता, जे सिनियर सिटीजन आसता, जो स्पेशल चायल्ड आसता, जी धाकटी भुरगीं आसता, तांकां आमी 2 मिनटांनी दिवन भायर सरूंक शकना. ते 210 रुपया कस्टमरूय दिना. हे आमी तेंचे नदरेक हाडून दिल्ले. म्हणून मागीर मामलेदारान कोणाक फोन केलो, कलेक्टराक फोन केलो. तेंचे भितर कितें डिस्कशन जालें. डिस्कशनाक आमी मान दवरून थंयसरूच रावले. मागीर आमकां कितें केलें, सरान देवलकर साहेबांनी वाचलो, USP आहलो थंयसर, शेख साहेब आहलो. तेंच्यांनी आमकां एक डेलिगेशन 12 जाणांचें येलें आनी थंयसर सेशन आहा पळय तेजे कडेन आमकां मेळयलें. सेशनान आपलें कितें तें सांगलें, सेशनाक आमी कितें तें सांगलें. ते आमकां सेशनान आमकां सांगलें कितें की आज से हमने 5 मिनट किया है, पिकअप आवर जो है ना 2 मिनट का वो हमने निकाल दिया है. ये जब तक निकाला है हमने, जब तक उनके साथ मीटिंग नहीं होगा. क्योंकि तो कितें म्हणटा की जो पळय एअरपोर्ट आसा न्हू, तो म्हणटा आमी गव्हर्मेंटा कडेन चीफ सेक्रेटरी सायन केला आनी तेजे सगळे डॉक्युमेंट्सूय तेणी आमकां थोडे दिल्या. हे डॉक्युमेंट्स तेजे आसा पळय, त्या डॉक्युमेंट्सा प्रमाणे म्हणटा आमी थंय ऑपरेट करता. आमकां आनी तुमकां कांय ना म्हणटा तो. कितें आहा तें तुमी म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन मांडा. म्हणून मागीर थंयसर आमची बरी भासाभास जाली. थंयच्यान आमी सगळे मूव जाले, चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्यार वयता. पयलीं आमचें जाल्लें सेक्रेटरीन वयचें म्हणून आमी थंय सॉरी म्हणटा की सगळे पुलीस थंयसर लागल्या, हांगासरय गेटी मारल्या. आमचें कशें आहा पळय, आमी मरे प्रोटेस्ट करूंक येवंक नासले. आमी एक उलोवपाक भासाभास करून कितें बरें जाता, सगळे इतल्या टॅक्सीकारांचें बरें जाता म्हणून आमी येयल्ले. 22,000 टॅक्सीकारांचें कितें बरें जाता. तर आयज आमकां बरें दिसलें. हांगा PI आहलो पळय, तेणी PIन म्हणल्यार तुमचें अपॉयंटमेंट आसा, आमचें अपॉयंटमेंट ना, आमी डायरेक्ट येयला म्हणल्यार थंयच्यान. PIन एक इनिशिएटीव घेतलो आनी थंयसर एक मनीस घातलो आनी आमकां तेजे कडेन उलोवंक. तर आमकां CMान कितें सांगलें, CMान अश्युरन्स दिला पळय, तो CMाचे अश्युरन्स आमचो टॅरन्स सांगतलो. जेन्ना आमी सराक मेळ्ळे पळय, सरान सांगलें तुमी मावलो पॅनीक जावनाकात मावलो. म्हणलें सर पॅनीक जावपाचें म्हणजे कितें, आतां तूं 2 मिनटां दिताय, 2 मिनटां तूं 200 रुपया चार्ज करताय जाल्यार कशें जातलें. तेणें आमकां सरान सांगलें तुमकां मावलो आपणें 5 मिनटां दिल्या. आपणें मोलो फोन केला आनी तुमकां मावलो 5 मिनटां दिल्या. तशेंच आमी सराक सांगलें सर म्हणलें 5 मिनटां दिल्यार ती बरें आहा, पूण ती स्पीड ब्रेकर घातल्या ती कित्याक. तर तेणें PIक सांगलें तूं मोबायल एअरपोर्टाचेर PIक फोन मार आनी तूं चॅक कर कितले स्पीड ब्रेकर घातलेले. आनी जरी तो तें दिसता स्पीड ब्रेकर सारकें ना तें, जाल्यार तूं आतां काडून तें उडय. आनी सेकंड थिंग, सर म्हणटा जे मेरेन आमची मिटींग जायना ते मेरेन म्हणटा तुमकां हे 5 मिनटां तुमकां दिल्यान पळय, ती 5 मिनटां तशीच आसतली, तुमचे पयशे घेत जावचे ना. आनी ते 2 मिनटांनी पयशे घेताले पळय सगळे बंद केल्ले आहा. आनी जरी तर तें दुसरें सांगता तुमकां, आनी जरी तर खंयचे आमच्या टॅक्सी भावाचे आज सरान आश्वासन दिलां की आपूण पयशे घेवचो ना म्हणून, तशेंच आमकां GRM आश्वासन दिलां की पयशे घेवचो ना म्हणून. आनी जरी तर पयशे तर घेत जाल्यार आमी गाडी थंयसरूच बंद करतले गाडी. तेन्ना आमी खंयसरूच फाटीं सरपाक ना, इतलें सांगूंक जाता. थँक्यू. आनी सेकंड थिंग, हांव आमच्या PIकूय हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें आपलो टायम करून हांगा येवन आमकां अपॉयंटमेंट घेतिलो. तशेंच हांव आमच्या बसवाल्यांक, ट्रकवाल्यांक, जावं आमच्या रेंट कारवाल्यांक आनी जितले आमकां सपोर्टाक केले तितले सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. पयलीं 2 मिनटां आसली, तेजे पयलीं 5 मिनटां आसली. 5 मिनटां पावना तरी सरान सांगलां आमकां आपूण मिटींग घेता, आपूण उलयता, जे भायर कितले रेट चलता एअरपोर्टाचेर. आमी सांगलें सराक सर दिल्ली 8 मिनटां. सो तो म्हणटा आपूण चॅक करता म्हणटा आनी फुडें कितें आसा तुमचें वयता. स्पीड ब्रेकर पयलो एकूच आहलो. सो मागीर कितें जालें, जेन्ना तांकां GMR कळोन येयलें की बाबा हे 2 मिनटांनी क्रॉस करतात, सो तेंच्यांनी कितें केलें तें आतां 2 मिनटां क्रॉस करता म्हणून आनीक 3 स्पीड ब्रेकर घातले. म्हणजे गाडी आनीक स्लो जावन येतली. स्पीडीन वयता बी म्हणून स्पीडीन वयतलेच न्हू. तूं म्हाजे बोल्सांतले तो 200 रुपया तूं घेताय जाल्यार हांव स्पीडीन वयचो ना. हांव भाडें घेवन येता 1200 रुपया आनी तुका 200 रुपया कित्याक दिवं हांव. आमी पॅसेंजर तुज्या फ्लायटाक हाडटा मरे, आमच्या घरा हाडटा ते हाडिना न्हू. सो तुका पॅसेंजर हाडटा, आमी तर पॅसेंजर हाडटा म्हणून तुजी फ्लायटा वयर वयतात ती, नाल्यार थंयच पार्किंगार उरतली फ्लायटा तुजी. तुम्ही आता स्पेसिफिक टाइम बी आमी सराक सांगला आमकां 10 मिनटां जाय. आनी बसी आहा पळय तांकां 15 मिनटां दिली. 40 सीटर बस आहा पळय ती कशी वयतली. देंवोंक जाय. गॅस एकदां बसलेलो देंवत ना, कितें AC आसता न्हू गाडी. मागीर वयली बॅगां आसता पळय बरी गाडयेचेर ती देंवोंक जाय. ती 15 मिनटां सुद्दां पावना. आमी रिक्वेस्ट केला. पार्किंग इश्यू खातीर बी असो विशय
तर पार्किंगाक इश्यू ना. पयलीं कशें एअरपोर्ट चलतालो पळय थंयसर, पयलीं फील गोवा पार्किंग 80 रुपया घेताले. थंयसर आमी 80 रुपया लायताले, सुशेगाद अर्देवार जाले, कस्टमर येताले वयताले, तेन्ना कांयच इश्यू ना. पूण आतां तो हालीं इश्यू जालो. तुमकां आतां भितूर गाडयो व्हरोंक दिना. दिता पार्किंग लायता न्हू. हय, आतां तेंच्यांनी कितें केलां, 2 मिनटां पीक आवर्स ते काडून उडयल्या, सगळे 5 मिनटां दवरल्या. त्या खातीर आमी सेशनाकूय थँक्यू म्हणटा आनी सीएम सराकूय थँक्यू म्हणटा. मात हेचे मेरेन आमी स्थगीत ना. आमकां 10 मिनटां जायी, कित्याक बाकीच्या एअरपोर्टांनी 8 मिनटां बीन आसा. आतां तुमकां टायम बींग रिलीफ मेळ्ळा. टायमिंग रिलीफ मेळ्ळा 5 मिनटां. येस. सरान सांगला नेक्स्ट मिटींग जाता म्हणून. ना तो कितलो तेंप मेळटलो पळय, तो मेरेन तेंची मिटींग जातली. ते मिटिंगेक सराक आमी सांगला की आमकांय रिप्रेझेंटेटीव कर म्हणून ते मिटींग. तितून आमी रिप्रेझेंटेटीव जाले जाल्यार आमी डिस्कशन करतले. जे मेरेन जाय 5 मिनटां चालूच आसतली न्हू. तुमकां सांगला 5 मिनटां कमी तर आमचे पयशे घेवपाक लागले आमी गाडी थंयच हें करतले. तुम्ही येवन चॅक करा. तुम्ही हांव कितें म्हणटा, तूं एकटो गाडी चलय, हेंकां रिपोर्टरान तुज्या गाडयेन बसय, तांकां सांग तूं मोपा एअरपोर्टाचेर देंव म्हणून लगेच घे. तुजें तर 2 मिनटांनी जावं 5 मिनटां तर जाता न्हू, जाल्यार तूं पळय. आमच्या टॅक्सीन तुमकां आमी वाडटा. पयलें कितें जालें जाणा, 80 रुपीज पार्किंग घालवलें P1 मोपा एअरपोर्टार, 80 रुपीज फील गोवा. आनी पयले 30 मिनट्साक 80 रुपीज जाल्ले, मागीर एवरी हाफ एन आवर 50-50 करून वाडत वयताले. तेणी कितें केलां, तें बंद केलां टॅक्सीकारांक आनी तेणी काडला P2 घातलां. तेणी P2 केलां कितें 210 पयले हाफ एन आवर, आनी मागीर 40 रुपीज वाडत वयता. सो ओके, पार्किंगाचो जालो इश्यू. दुसरो म्हणल्यार तुम्ही एक केन्ना एक ड्रायव्ह मारात. इफ खंयचे टॅक्सीन बसात, म्हणजे फॅमिली घेवन आसा, वा कोणी एक हँडिकॅप पर्सन आहा, वा कोणी जाल्यार एक सिनियर सिटीजन आहा, वा कोणी एक्सिडेंट जालो, एक पेशंट बसून आहा, जर आमी टॅक्सीन ड्रायव्ह करता, वा कोण धाकटी भुरगीं आहा, वा एब नॉर्मल एक चायल्ड बसून आहा, जाल्यार 2 मिनटांनी ते क्रॉस करूंक जाता. जाल्यार तुमी एक सस्पेक्ट एक तुमी ड्रायव्ह करून पळया, आनी तुमकां रिजल्ट कितें मेळटा न्हू, तेजेरूच तुमी एक स्टेटस घाला तुमचो. तीच मेसेज सरकाराक वचोनी 2 मिनटांनी जाता वा जायना ती. थँक्यू. कशें आमी येयल्ले कित्याक जो जीएमआराचो पळय आमकां त्रास जाता टॅक्सीकारांक. जो मोपा एअरपोर्ट सरकारान जीएमआराक एक 90 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर्ड करून दिल्या गोंयकारांचे बरें जातलें म्हणून. दिसता की गोंयकारांचे खंयच बरें जायना. पेडणेकारांचें कितें जाल्यार तुमकां खबर आसतलें, जे टॅक्सीकारां निजाचे जे आमी ड्रॉपाक वयता जावं पिकअपाक वयता, तेन्ना हेंचे उलाढाल चालू म्हणजे एकदां 70 रुपया चालू केल्ले, आतां 210 रुपया. हेंचें कितें जालां तें कळना. आमी सपोज ड्रॉपाक सुद्दां वयता न्हू, ऑल ओव्हर द ग्लोब म्हणजे सगळ्या संवसाराक ड्रॉप करून गाडी भायर सरप ही फ्री आसता. आयज जीएमआरान थंय कितें केलां की 2 मिनटांनी जे वयर कस्टमराक ड्रॉप केलं ती लगेज बी काडली आनी 2 मिनटां वयर उरलं जाल्यार 210 रुपया चार्ज करता. सपोज आमी 1314 रुपया भाडें घेवन वयतले, तर प्रॉफीट मार्जीन आमचं 300-350 रुपया आसता. तितलो 210 रुपया जीएमआराक दिवचो पडटालो. म्हणजे जीएमआर आमच्या धंद्यान स्टेक होल्डर जाल्लो, तांकां पार्टनर जाल्ले. सो आतां ही गोष्ट घेवन आयज आमी प्रोटेस्ट करपाक लागीं जाल्ले. एक आमचें डेलिगेशन जीएमआरा कडेन मिटिंगेक गेले. जीएमआरान सांगलें कितें, फुडली तेंची सीएमा कडेन मिटींग आहा, सिव्हिल एव्हिएशना कडेन मिटींग आहा, ते पर्यंत 5 मिनटां पिकअप फ्री आनी ड्रॉप फ्री करतले म्हणून. आतां कोण आमकां थंय म्हणला सीएम म्हणल्यार मातसो सुदारला, गोंयकारांक कितें ती चिंतता. सो आमी कितें केलें, थंयतल्यान उठले सीएमा कडेन येयले, बाबा चिंतता बरें ना म्हटलें एटलीस्ट 10 मिनटां फ्री ऑफ कॉस्ट करतलो म्हणून. पण सीएमानूय तीच गोष्ट सांगली की 5 मिनटां फ्री ऑफ कॉस्ट करतले म्हणून आमी, आनी फुडें कितें आहा तें पळोवया म्हणून. म्हणजे हेजे वयल्यान दिसून येयलें की तो गोंयकारांची चिंतिना. म्हणजे दे आर हँड इन ग्लॉथ, म्हणजे जीएमआर आनी आमचो गोवा गव्हर्मेंट. फक्त आतां आयज गोंयकारांचे चिंतपाचे, हेंच्यांनी गोंयकारां धंदे सोंपोवपाचे हेंच्यांनी हें घेतल्या, खंय तरी गोंयकारांक स्लेव्स आनी भिकारी करपाचो दवरला. सो ताका लागून आयज सीएमाच्या पांया कडेन भीक मागपाक गेल्ले की 5ची 10 मिनटां करात म्हणून. तेणें आतां आश्वासन दिलें आमकां की फुडें मिटींग घेतल्यान कितें सांगतले म्हणून. ते पर्यंत आमी आहा तशें 5 मिनटां फ्री केल्या पळय तशें रावतले आमी. सो तांकां दिसता जर गोंयकारांक सक्षम करतले आनी गोंयकारांचे धंदे गोंयकारां हातीन दवरतले जाल्यार हेंच्यांनी कितें तर गोंयकारांच्या सायडीन एक डिसिजन घेवंक जाय सीएमान, अशें म्हाका दिसता. जाल्यार सगळे गोंयकार सक्षम आसा 27 डिसिजन घेवपाक कितें ते. थँक्यू. आनी मिडिया तुमकां थँक्यू. तुम्ही आता स्टार्ट करता पळय पॉयंट टू ते कितके मिटर जाता किलोमिटर? म्हाका दिसता आमकां ट्रॅव्हल करपाकूच विदावट स्टॉप करिनासतना ट्रॅव्हल करपाकूच 2 मिनटां वयता, 2 ते 3 मिनटां वयता. स्पीड ब्रेकर घालता 2 ते 3 मिनटां वयता विदावट स्टॉप. कस्टमरांक देवयना, कस्टमर घेयना आसता.